Joel chapter 2 verse 19. सरेस्परान आपल्या परचेक साप दिवन म्हळे, पळया हांव आतां तुमकां गंव, दाकासरो आनी जैतुनाचे तेल धाडटलो, आनी तुमी ददोशी जातेल्यात. तुमी राष्ट्राच्या केन्याक परतून केदीस पात्र जावचे नात. Psalm chapter 107 verse 20. आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. John chapter 16 verse 13. सताचो पवित्रत्व आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पावयतलो. तो आपलेच कांयच उलोवचो ना. आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुड्यो घडच्यो आसतात त्यो संगत्यो तो तुमकां कळयतलो. Psalm chapter 130 verse 1, 2 and 3. गुंडायेतावन सरेस्परा हांव तुका उलो मारतां. सोम्या आयक म्हजो ताळो. म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीत दिव. आमचे गुन्यांव तूं मनान धरशी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरात. Isaiah chapter 30 verse 18. पूण सरेस्पोर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवनी आसा. तुमची काकूत करूंक तो उरता. कित्याक सरेस्पोर न्याय नितीचो देव. ताचेर भरवोसो दवरतात ती सुभागी. Zephaniah chapter 3 verse 17. सरेस्पोर तुजो देव तुजे मोदें आसा. जैत दितलो झुजारी तो. Jonah chapter 3 verse 1 to 10. सरेस्पराचे उतार दुसरे बोटी जोनाक पावले. ऊठ आनी निनिवेक त्या व्हड शहराक वच, आनी जे सगळे हांव तुका सांगतलो ते त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. जोना भायर सरलो आनी सरेस्पराच्या उतरा पाळो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे एक भोव व्हड शहर. तांतल्यान सोलोंक वचूंक 3 दीस लागतले. जोना शहरान भितर सरलो आनी एक दीस भर सोलोन वचोन अशें परगट करूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनिवेचो नाश जातलो. निनिवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गोणये वस्त्रां पांगुरली. ही खबर निनिवेच्या रायाक पावली. तो आपल्या शिंवासना वयलो उठलो. आपली वस्त्रां ताणें काडली. गोणये वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोबरांत बसलो. उपरांत ताणें निनिवेंत अशें परगट करूंक लायलें. रायाचे आनी ताच्या अधिकाऱ्याचे परमाण हें. मनशां आनी जानवरां, गोरवां आनी बोकरे कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं. मनशां तशें मनजाती गुणये वस्त्रां पांगुरू आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारूं. जण एकलो आपली वायट साल आनी आपल्या हातांत लागून आसलेलो जुलूम सांडू. कोण जाणा एखाद्या वेळा देव आपले मन बदलीत आनी आपलो जळतो राग थंड करीत, आनी अशें आमचो नाश जावचो ना. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपले वायट सालीक पाठ केली तें ताणें पळयलें, आनी जे विघ्न आपूण ताचेर धरतलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्ले त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. Psalm chapter 139 verse 1. सरेस्परा तुवें म्हजी परिक्षा केल्या आनी तूं म्हाका वळखताय. Joel chapter 2 verse 14. कोण जाणा तो आपले मन बदलीत सुरसुरात आनी आपणा फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसात. Genesis chapter 12 verse 2. हांव तुजे तावन एक व्हड परसा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्ते करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. Deuteronomy chapter 28 verse 12. सरेस्पोर भरपूर दिरव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुज्या भुंयक फावो त्या काळार पावस दितलो आनी तुवें हाती घेतलेल्या सर कामाचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो.